संसदेच्या दोनूय सभाघरांनी आयज लोकसभा आणि राज्यसभेच्या जोड बसके वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केल्ल्या अभिभाशणाचेर आभार प्रस्तावाचेर चर्चा केली। लोकसभेत आभार प्रस्तावाचेर चर्चा करतना भाजपाचे खासदार अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सरकाराच्या फाटल्या 10 वर्सांच्या उपक्रमाविशीं खोस उक्तायत लोकांच्या कल्याणा खातीर आनी वाडट्या अर्थवेवस्थे खातीर योग्य पावलां आशिल्ल्याचें सांगलें। इतले मजगतीं विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी ह्या चर्चे वेळार आडमेळी हाडत नीट विशय तशेंच ईडी आनी सीबीआयचो सरकारान केल्लो गैरवापर हे विशीं चर्चा करपाचो मुद्दो मुखार हाडलो। ह्या वेळार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी विरोधी पक्षाक ह्या विशयाचेर चर्चा आभार प्रस्ताव पारीत जाल्या उपरांत करची अशी विनवणी केली। ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। आयज सावन देशात लागू जाल्ल्या 3 गुन्यांवकारी कायद्यांक लागून देशाक सगळ्यांत आधुनीक गुन्यांवकारी न्याय वेवस्था निर्माण जातली अशी आस्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी उक्तायली। गुन्यांवकारी न्याय वेवस्था आतां पुराय तरेन स्वदेशी जाल्या आनी स्वतंत्र्य उपरांत भारतीय नितींत आस्पावीत जाल्या अशें तांणी मुखार सांगलें। नवी दिल्लींत खबराकार परिशदेंत ते उलयताले। आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। आयज सावन देशात लागू जाल्ल्या 3 नव्या कायद्याची अंमलबजावणी जाता। ह्या फाटभुंयेर पणजी पुलीस मुख्यालयांत जाल्ल्या एका कार्यावळींत गोंय राज्य मुखेल सचिव पुनीत गोयल आनी पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांणी वांटो घेतलो। तांचे हाजिरेंत गोंयांतय ह्या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू जाली। ह्या नव्या कायद्याची म्हायती पुलिसांक दीत मुखेल सचिव पुनीत गोयल हांणी ह्या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करपाचें आवाहन पुलिसांक केलें। ह्या वेळार उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, पणजी पुलीस स्थानकाचे उपअधीक्षक सुदेश नाईक, पणजी पुलीस स्थानकाचे निरीक्षक विजय कुमार चोडणकर हाजीर आशिल्ले। नए नियमों में बहुत ज्यादा बदलाव है और एक नई थिंकिंग, नई सोच से ये नए लॉज बनाए गए हैं। सिटीजन को एक थाने से दूसरे थाने भेज देते हैं और मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है सर्विस में आने के बाद। ये चीज खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से EFIR का प्रोविजन है और एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग है। मैं गोवा पुलिस को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ जसपाल जी को कि ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जो भी एस्पेक्ट्स इन नियमों को अप्लाई करने में जो थे उसमें गोवा ऑलमोस्ट नंबर 1 में थ्रू आउट रहा। इनफैक्ट गोवा का एग्जाम्पल जो होम सेक्रेटरी साहब की मीटिंग होती थी उसमें लिया भी जाता था और सभी 7500 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल की ट्रेनिंग हुई है और गोवा पुलिस ने इसमें बहुत लीड ली है।
अस्तंत बंगालात गुंडगिरी फाकल्या असो आरोप करीत भारतीय जनता पक्षान अस्तंत बंगालाच्या सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसीचेर खर टिका केली. नवी दिल्लीत खबराकारा लागीं उलयतना पक्षाचे म्हणयारे गौरव भाटिया हांणी उत्तर दिनाजपूर हांगच्या भौशीक थळाक दादल्यांक आनी बायलांक मारून तांचे शारिरीक शोषण करपाच्यो घडणुको जाता. हे तृणमूल काँग्रेस सरकाराच्या कुशासनाचें उदाहरण आसा असो आरोप तांणी केलो. जनता बंगाल की त्रस्त है ममता बनर्जी से, और ये कहना गलत नहीं होगा. जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल ममता राज जैसा होता है. जनता की सुरक्षा की उनको चिंता नहीं है. टीएमसी के गुंडे लीडर जो है उनकी सुरक्षा की चिंता है. इंसाफ दिलाना है जनता को. बचाव कर रही है टीएमसी के गुंडों का. और गोंय सरकारान आयज सावन पणजी वाठारांत 6 स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक बसीक सुरवात केल्यो. ह्या बसींत स्मार्ट टिकेटिंग सिस्टमाची लेगीत सुविधा आसा. ह्यो बसी हेर खाजगी बसी वांगडाच पणजी वाठारांत धांवतल्यो. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय सरकार येरादारी मळार उदरगतीच्या कामाचेर भर दितले अशें सांगलें. कदंब येरादारी महामंडळान आतां मेरेन 48 ईव्ही बसी स्मार्ट सिटी मिशना अंतर्गत विकत्यो घेतल्या. ताची सुविधा थळाव्या गोंयकारांक जातली अशी आस्त तांणी उक्तायली. नवीन नवीन गोष्टी सातत्यात आधुनिकाची घडत वता देशात राज्यात आणि त्याच पद्धतीत आज आम्ही स्मार्ट बसीस पणजेंतल्यान सुरू करता. आणि सुरू करता असताना माविलान सांगल्या प्रमाणे आम्ही कोणाकडेच अन्याय करिना. दोन्ही बसीस आम्ही बंद करिना. आणि एक गजाल त्यांचो धंदो कसोच कमी जावचो, तांकां लॉस जावचो न्ही हाज्या खातीर आमी अल्टरनेटीव म्हणून तांकां बरोबर ऑन बोर्ड घेवन तांच्या बरोबर डिस्कशन करून त्यांचेय प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर आमचें सरकार तांकां वेलकम करता. लोकांक ईज ऑफ डुईंग ट्रान्सपोर्ट म्हणजे लोकांक आपल्या गांवांतल्यान पणजे येतलो, गांवांतल्यान इंडस्ट्रीज वतलो जाल्यार ताका ते इजी जावपाची गरज आसा. आनी ती ट्रान्सपोर्ट प्रोवायड करपा खातीर आजुनूय बी बरेचशे रिफॉर्म आनी बऱ्योचश्यो गजाली आमचें सरकार करतलें. आनी ताच्या खातीर प्रायवेट बस ओनर जितके आज आसा म्हणजे काल म्हाका 4 जाणांनी लेटर दिलें आमी म्हाजी बस सिस्टम लावपा खातीर तयार आहा म्हणून. खूब जण आतां पर्यंत 56 बसीस 57 बसीस म्हाजी बस ह्या सिस्टमांतल्यान आयले. उरलेल्या बसीस हे आमकां आनीकूय स्ट्रीमलायन करपाक मेळटलें. फार्मागुडी फोंडेच्या VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेडच्या 31व्या वर्सुकी सुवाळ्याचे आयोजन गोपाळ गणपती सभाघरात जालें. ह्या वेळार कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, तांची घरकान्न रीना गावडे, वेलिंग प्रियोच्यो सरपंच हर्षा गावडे, VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे अधिकारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार क्रेडिट सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या भुरग्यांच्या फाटल्या शैक्षणिक वर्सा केल्ल्या भरीव योगदाना खातीर तांचो भोवमान केलो. तशेंच क्रेडिट सोसायटीच्या पिग्मी एजंटांचो आनी सोसायटीच्या कामांत अर्थीक वाडी खातीर दिल्ल्या उल्लेखनीय योगदाना खातीर तांचो भोवमान जालो. ह्या वेळार उलयतना मुखेल सोयरे मंत्री गावडे हांणी समाजा खातीर केल्लें काम, मेहनत आनी कामा खातीर घेतिल्ले परिश्रम हे केन्नाच फुकट वचनात अशा उतरांनी कर्मचाऱ्यांची तांणी उर्बा वाडयली. खूप महत्वाचे आसा. पेशन्स आणि परसिस्टन्स जर असले जाल्यार म्हाका दिसता यशाच्या शिखर आमी सहज गतीन गाठपाक शकता. पूण आज ती मानसिकता प्रत्येक आमच्या भुरग्यां भितर किंवा तो वेवसायीक आसतलो किंवा तो शिक्षक आसतलो किंवा सामाजिक मळाचेर काम करणारो राजकारणी आसपाक शकता. हे आज तो पेशन्स आसत का हो एक मोठो एक प्रश्नचिन्ह आसा. निसर्गान तुम्ही केल्लो एफर्ट, तुम्ही दिल्ली मेहनत, तुम्ही केल्लो परिश्रम हो केन्नाच वाया वचपाक जायना. हे निसर्ग तुमकां आमकां पळयतात आनी म्हणूनच त्या निसर्गाची सुद्धा एक गोष्ट आमी लक्षात दवरपाक जाय. या VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन कितले जर संकट जर आयले जाल्यार ते संकट झेलपाची ताकद जर कोणा भितर जर आसा जाल्यार ह्या मॅनेजमेंट आनी त्या स्टाफा भितर आसा. म्हणूनच हो संघर्ष जो तुम्ही जो केल्लो आसा त्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांच्या मनापासून अभिनंदन करता. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.